म्हटल्यार ह्या प्रचाराच्या दरम्यान हांव पर्सनली पत्रकार परिशद घेवन हें सांगपाच्या हातून बीन आमी पावले ना आनी ती म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नितीन नबीन हाची नियुक्ती जाली। हांव ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान तांचे मनकाळजांतल्यान अभिनंदन करता आनी त्याच बरोबर आशा करता की जी लिगसी जो फाटलो जो प्रवास भारतीय जनता पार्टीच्या ज्येश्ठांनी आतापर्यंत केलो त्याच मार्गान वचून नितीन नबीनाचे कार्यपद्दतीन आमच्या देशाक परत एक बरें नेतृत्व आणि परत फुडें ज्यो विकसीत भारताचे स्वप्न आसा ते पुराय करपाची तांकां शक्ती मेळटली, उर्जा मेळटली आणि माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या प्रेरणास्थान उर्जा स्तोत्र आणि तातूंतल्यान तांणी केल्ली आतापर्यंतची कामां इमेज त्याच्या बळग्याचेर आमी फुडें वतले। जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या निमतान संपूर्ण गोंयभर प्रवास जालो। लेंथ एंड ब्रेथ माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, स्वता हांव प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान संपूर्ण गोंयभर आमचो भोंवप जालें। 40 मतदारसंघान कॅन्डिडेट जे उबे गेल्ले तांच्या प्रचाराच्या निमतान आमच्यो वट्ट 293 ह्यो कोपरा बैठको बीन जाल्यो, त्याच बरोबर वैयक्तीक मिटिंगी आसतल्यो, त्याच बरोबर प्लॅनिंग रणनीती हांगा वच थंय वच सगळे कार्यकर्त्यां मदीं उर्जा निर्माण करपाचें वातावरण आसत आणि त्याच बरोबर एक स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न जें आसा तें सकयल स्तरा पर्यंत व्हरपाचें तांचें काम आसत ते भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या निमतान सकयल स्तरा पर्यंत व्हरपाक आमी यशस्वी जाले। ज्या तरेन कार्यकर्त्यांचो उत्साह आणि लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो त्या हातूंतल्यान आमी एक निश्चित सांगता चाळीसी मतदारसंघात सगळीकडे भोंवतना दीस रात्र एक जाणवलें की लोकांक ज्यो उदरगतीची काम आसा ते फुडें व्हरपाच्या हातूंतल्यान भितर अनेक जे प्रश्न आसात बारीक बारीक तेय त्या निमतान लक्षांत येवपाक लागले आनी ते सुटावे जातले। आमी पूर्णपणे ह्या निमतान 35+ जे आसा म्हणजे ते मगो आमच्या युतीचे आसा निवडून येतले आणि जिखतले आणि आमचेच 35+ आणि निवडून येतले जिखतले ठाम निर्धार आणि ठाम वक्तव्य आमी हांगा करपाक शकता। तुमी सगळ्यांनी दिल्ले आमकां जो प्रतिसाद तुमी केल्ले आमकां जी मदत आणि सकयल स्तरा पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया आणि पावयल्ले ह्या सगळ्या निमतान हांव तुमच्याय बीन ह्या निमतान आभार मानता। तुमचे असोच मोग आमचेर निरंतर उरतलो अशी अपेक्षा करता आणि मुख्यमंत्र्याक विनंती करता आणि संबोधित। नमस्कार। सगळ्यात पयली गोंय मुक्ती दिनाच्यो समेस्त गोंयकारांक फुनूनीत परबीं परत एकदा हांव सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्ती खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली, बलिदान दिलें ह्या सगळ्या जाणांक हांव गोंयकारांच्या वतीन आदरांजली दिता, श्रद्धांजली दिता, तांकां याद करता। आनी गोंय मुक्तीची ही अशीच हांवें जशें आवाहन केलां की स्वतंत्र गोंय हें स्वच्छ, सुंदर आनी स्वयंपूर्ण दवरपा खातीर प्रत्येकाचें योगदान हें सदोदीत आसचें। भारतीय जनता पार्टीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीनजी हांचे खूब गोंयकारांच्या वतीन, गोंय सरकारच्या वतीन हांव खूब अभिनंदन करता की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल भारत देशाचे आगेकूच जायत आसा। भारतीय जनता पार्टीचे खूब मोठ्या प्रमाणात बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी सरकार येत आसा।
त्याच पद्धतीचो प्रगती आणि घोडदौड ही नितीन नवीनजी हांच्या कार्यकारी अध्यक्षतेखाला तशाच पद्धतीन ती फुडें वयतली. एकंदर जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक सामोरे वता आसतना आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाबदामू नाईक हांच्यांनी पुराय पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत 50 जिल्हा पंचायत मतदारसंघात आमी 40 सीट आमी स्वता लढयता, 3 MGPचेर लढयता, बाकीच्या 7 सिटांक आमी सपोर्ट केला. 40 पैकी तेंच्यांनी जशें आतां म्हटलें की 35+ सीट आमी जिखता, फक्त 4 ते 5 जाग्यार अटीतटीचो सामनो आसा, पण आमकां खात्री आसा की आमी तेय सीट हे जिखूंक शकता. फक्त बाकीच्या जाग्याचेर आमी क्लीन स्वीप करतले आणि निश्चितच रित्या भारतीय जनता पार्टी आपल्या दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर स्वताचो झेंडो फडकयतले. आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ह्या दोनूय जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचो जातलो. जिल्हा पंचायती ह्यो ग्रामीण उदरगती खातीर खूब म्हत्वाच्यो आसा आणि जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान हांव ग्रामीण भागांतल्या ऑलमोस्ट 8.5 लाख वोटरांक आव्हान करता की तेंच्यांनी 100% मतदान करचें. आमी जशें पळयता की विधानसभा पंचायत जितली म्हत्वाची तितकीच जिल्हा पंचायत सुद्दां ही खूब म्हत्वाची आसा. ती मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांनी वोटींग भायर सरून तेंच्यांनी वोटींग करचें अशें सगळ्या मतदारांकूय हांव आव्हान करता. आयच्या दिसा आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टीचो आमी डायरेक्ट जाहीरनामो जरी काडलो नासलो जाल्यार सुद्दां विशेश करून ग्रामीण भागाची आर्थीक उन्नती जावची हाच्या खातीर कम्युनिटी फार्मींग आसतलें, कम्युनिटी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेरी कल्चर हे विशय आमी जिल्हा पंचायत ह्या निधींतल्यान घेतले आणि ग्रामीण भागांतल्यो रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हांच्या वतीन आसपी सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां जिल्हा पंचायत हाच्या कडेन जोडून आनीक मोठ्या प्रमाणात आर्थीक महिला सशक्तीकरण करप हाच्या खातीर कम्युनिटी फार्मींग आसतलें, कम्युनिटी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेरी कल्चर हे विशय आमी जिल्हा पंचायत ह्या निधींतल्यान घेतले आणि ग्रामीण भागांतल्यो रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हांच्या वतीन आसपी सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां जिल्हा पंचायत हाच्या कडेन जोडून आनीक मोठ्या प्रमाणात आर्थीक महिला सक्षम रित्या आणि खूब मोठ्या प्रमाणात कार्यरत रावन महिलांच्या मदीं खूब आणि ग्रामीण भागात खूब मोठें काम हे करपाक शकतले. ग्रामीण गोंयांत आमकां त्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात पार्टीची बेजूय वाडटली आणि सरकाराची कामां तांच्या पर्यंत व्हरपा खातीर आमी ज्यो स्किमी येवजण्यो ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्या कडेन पावतले. ह्या निमित्तान आमच्या अध्यक्षान जशें म्हटलें जवळपास 293+ मिटिंग्स हांव आसतलो, अध्यक्ष आसतलो, मंत्री आसतले, आमदार आसतले हांच्यांनी आपापल्या भागात आणि आमी बाकीचे पार्टी लिडर्स आमचे खासदार यांच्या निमित्तान वेगवेगळे कडेन जे कार्यक्रम घेतले खूब बरो प्रतिसाद हो सगळी कडेन मेळटालो. सगळी कडेन हायलायटाचेर म्हजें घर ही स्कीम खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्ली. मोठ्या प्रमाणात लोक उत्साहात म्हज्या घराचे फॉर्म भरीत आसा. आमकां खात्री आसा म्हज्या घराक विरोध करताले उगडे पडिल्ले आसा, कारण ज्या पद्दतीत ग्रामीण भागांतलीं घरां ही कायदेशीर करपा खातीर आमच्या सरकारात पावल उचललां आणि घराघरांतल्यान वाडलेले फॉर्म हाका खूब मोठो प्रतिसाद हो मेळटा. आनी आमी परतूय लोकांक आव्हान केलां की आमी तर फुडल्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं जो मनीस कोण फॉर्म भरून दिता ताचें घर मागीर जावं ते गव्हर्मेंट लँडांत आसतना मोकासो आसतलो, आल्वारा आसतलो, रेव्हेन्यू लँड आसतली किंवा ती कोमुदिदाद लँड आसतली किंवा प्रायवेट लँडांत बांदलेलें घर आणि 1972च्या पयलींचें घर फुडल्या 27च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं आमी तांचें घर हे कायदेशीर करून दिवपा खातीर कटिबद्ध आसतले आणि त्या खातीर वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी अशा पद्दतीचे कार्यक्रम हे आमी राबयतले, सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हेंच हांवें म्हज्या प्रत्येक कार्यक्रमांतल्या प्रत्येक मिटिंगेंत लोकांक आव्हान केलां. तुमचें मत हे म्हज्या घरा खातीर दियात, तुमचें मत हे विकसीत भारता खातीर दियात, तुमचें मत हे विकसीत गोंया खातीर दियात, तुमचें मत हे भुरग्यांच्या फुडारा खातीर आनी ग्रामीण विकासा खातीर दियात. त्या खातीर परत एकदां हांव भारतीय जनता पार्टी आनी युती आनी इंडिपेंडंट ज्या ज्या जाग्याचेर आमी सपोर्ट केला लोकांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कॅन्डिडेटाक आनी आमच्या युती आनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक ज्या ज्या जाग्यार आमी सपोर्ट केला त्या सगळ्या कॅन्डिडेटाक मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करचें आणि फाल्यां 5 जायसर
मोठ्या प्रमाणात मतदानाकूय गोंयकारांनी भायर सरचे निश्चितच म्हाका खात्री आसा आमच्या डबल इंजिनचे सरकार जिल्हा पंचायतीत ट्रिपल इंजिन जातले आणि गोंयची ग्रामीण भागातली घोडदौड ही अनेक मोठ्या प्रमाणात फुडें वतली। हांव समेस्त गोंयकारांक परत एकदा गोंय मुक्ती दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि म्हाजी दोन उतरां सोंपयता। सेम एक प्रश्न आसा की आमी पळयला की विलेज पंचायत जिल्हा पंचायत आणि MLA हांची कामां आणि अधिकार हे ओव्हरलॅप जाता केन्ना तर तुमी कितें ताचें डिमार्केशन किंवा हे अधिकार कशे तांकां दिवप हाजेर कितें विचार करतले? आत्ताच्या असलेल्या प्रशासनान त्यांचे खंयसरूच म्हणजे सेपरेटेड आसा ऑलरेडी। पंचायतीचे अधिकार वेगळे आसा पंच म्हणून वयल्यान जाल्यार खरें म्हणजे जिल्हा पंचायतीक प्रत्येक कार्यक्रमाक इन्वायट करपाक जाय। तेका ज्या पंचायती तो रिप्रेझेंट करता त्या ग्रामसभेनूय बी तेका अधिकार दिवपाक जाय हें सरकाराचें मत आसा। म्हणजे ना जाल्यार तेका परत म्हणजे त्या ग्रामसभेक जरी गेलो आसत जाल्यार तेका पब्लिकान बसप हें योग्य न्ही। तेका त्या प्लॅटफॉर्माचेर बसप हे अधिकार त्या जिल्हा पंचायतीच्या सदस्याक हे नक्कीच मेळटले। टायम टू टायम आमी जिल्हा पंचायतीकांक ट्रेनिंग दिता आणि म्हणून आमी जे कम्युनिटी फार्मिंग जो विशय काढला आणि रुरल डेव्हलपमेंट ह्या दोनूय विशयाचेर म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आणि मागीर जिपाड विल गिव ट्रेनिंग फॉर ऑल दीस जिल्हा पंचायत हे आमच्या जाहीरनाम्याचे ब्रीद वाक्य म्हणपाक जाता। कम्युनिटी फार्मिंग आसा पळय ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पळयता आणि पंचायतीच येता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जरी पळयलें आसत जाल्यार ते सकयल्या लेवलाचेर वचून प्रॅक्टिकली करप जायना। जेन्ना एखादो जिल्हा पंचायत सदस्य आपल्या गांवांतल्या लोकांक फुडें काडटलो आणि ते करपाक फुडें सरतलो आपल्या निधींतले जो काही पयशे स्पेंड करपाची पावर जेन्ना ताका दवरतले पळय न्ही आमी तेन्ना तो खूब मोठ्या प्रमाणात करूंक शकतलो। वेरियस डिफिकल्टीज आसता। झेडीओ पुराय तालुको लागता आणि जेन्ना झेडपी जो आसता पळय न्ही तो कॉन्सन्ट्रेट करून त्या विलेजींतल्या फार्मरांक हांगासर मोटिवेशन इज मस्ट आणि ते मोटिवेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जरी पळयलें आसत जाल्यार ते सकयल्या लेवलाचेर वचून प्रॅक्टिकली करप जायना। जेन्ना एखादो जिल्हा पंचायत सदस्य आपल्या गांवांतल्या लोकांक फुडें काडटलो आणि ते करपाक फुडें सरतलो आपल्या निधींतले जो काही पयशे स्पेंड करपाची पावर जेन्ना ताका दवरतले पळय न्ही आमी तेन्ना तो खूब मोठ्या प्रमाणात करूंक शकतलो। वेरियस डिफिकल्टीज आसता। झेडीओ पुराय तालुको लागता आणि जेन्ना झेडपी जो आसता पळय न्ही तो कॉन्सन्ट्रेट करून त्या विलेजींतल्या फार्मरांक हांगासर मोटिवेशन इज मस्ट आणि ते मोटिवेशन दिवपा खातीर तांकां झेडपी जो आसा आपल्या गांवांतलीच बाबा 2 लाख शेत आसात पूण ताका फुडें काडीत जाल्यार खूब बऱ्या प्रमाणात जाता। त्या खातीर सांगलें म्हणजे तांच्या खातीर वेगळ्या फंड्साचें प्रोविजन करूं येता। जो इनिशिएटिव्ह घेतलो त्या खातीर फंड्साचें प्रोविजन करता। सामुदायिक शेती सामुदायिक मच्छीमारी मागीर दुग्धोत्सव हे म्हत्वाचे तुमी तांकां दिलात ग्रासरूट लेवलावयले विशय आसात त्या खातीर तुमचे खरें कौतुक करपा जाय आणि अशे आनी विशय येवंक शकता तांचे खातीर दिवपाक सारके तुमच्या सगळ्या इतलेच लिमिटेड आसता। जिल्हा पंचायत नवीन सदस्य जे निवडून येतात तांच्यांनी जेन्ना ग्रामीण भागात काम करतात त्यांच्या तकलेन येयल्ले विशय तेंच्यांनी सरकारा कडेन मांडचे। टायम टू टायम हांव जिल्हा पंचायतीच्या जे निवडून येयल्ल्या बॉडी कडेन सदुतीत बसत आसता। म्हाका खबर आसा फाटल्या 5 वर्सांक खुबशे फावटी हांवें तेंचे कडेन मिटींग घेतल्या। ओके त्या खातीर ह्याय फावटी तेंच्या कडल्यान येयल्ले विशय हे घेवन तांकां सपोर्ट करतले। डेरी फार्मिंग म्हणून हांवें म्हटलें न्ही कम्युनिटी डेरी फार्मिंग ऑलरेडी आसा। आणि सर म्हाका हालींच ती म्हापसा आसूं किंवा बायण आसूं दरोडे पडले बस दुर्घटना जाली हेचो विरोधकांनी खूब प्रचारान उल्लेख केलो कितलो असो फटको बसतलो हेचो? हांवें जर एकूच सांगता सरकार एक्सिडेंट आसत किंवा दरोडेखोर आसत ह्या बाबतीत कडक कारवाई ही टाइम टू टाइम सरकारात केल्या। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में जो शामिल हो गए थे जो शहीद हो गए इनके लिए आदरांजलि श्रद्धांजलि गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से देता हूँ। नितिन नवीन जी माननीय नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित कार्याध्यक्ष बन चुके हैं। नितिन नवीन जी को गोवा सरकार की तरफ से गोवा भारतीय जनता पार्टी और गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है और भी ज़्यादा काम अभी नितिन नवीन जी करेंगे। जिला पंचायत इलेक्शंस जो गोवा में कल होने जा रहे हैं मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूं क्योंकि बड़ी मात्रा से बाहर आके यानी बड़ी परसेंटेज से यानी वोटिंग करें। हमने खास करके जिला पंचायत के लिए हमारे से कम्युनिटी फार्मिंग कम्युनिटी डेयरी फार्मिंग हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पीसी कल्चर एंड डेयरी फार्मिंग इसमें फोकस रहेगा।
रूरल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट हमारी तरफ से इसका फोकस जिला पंचायत के ऊपर रहेगा और हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य इन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करके गोवा की ग्रामीण उदरगत बड़ी मात्रा से करेंगे। बस यही मैं सभी गोवा के वोटर को फिर एक बार आह्वान करता हूं क्योंकि बड़ी मात्रा से वोटिंग करें। थैंक यू। तुम्ही फाल्यां होर्डिंगान असं तुमच्या हातीन पडटा हय हय माझे पाट कोटंबी सकाळी 9:30 वरांचेर वोटिंग करतलो। सगळ्यांक देव बरें करूं। आणि तो पाळयेतलो विषय मरे अरे हांव भोवूंक ना पाळयेत हय मरे ते तुमी प्रेस धाडूंक जाय तेजे